Welcome to Garden of Glory. In Galatians chapter 1 verse 11 to 23, Paul shares his story. How the gospel is preached was not from man, but revealed by Jesus Christ. From persecutor to preacher, his life was transformed by grace. Let this testimony strengthen your faith. गलासियाकारांक पत्र ओवेस्वर 1 वळी 11 ते 24. पावलो कसो धर्मदूत जालो. देवाचें आपोवणें. भावां भयणीनो, सांगता तें समजून घेयात. हांवें पोरगोटलां तें शुभ वर्तमान मनशांतावन उपसूंक ना. खंयच्याच मनशा कडलें हांवें तें घेवंक ना. ओ कोणेंच म्हाका ताची समजणी दिवंक ना. खुद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. आदीं जुदेवांचें शास्त्र पाळतालों तेन्ना हांव कसो चलतालों, कसो हांव पवित्र सभेक हिसपा भायर दुमाळो दितालों आनी तिचो नास करूंक वावुरतालों, तें तुमी आयकोन जाणोत. तशेंच जुदेवांचें शास्त्र पाळूंक आनी म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली भोगतीन राखूंक म्हजे पिरायेच्या बरोबरच्या जुदेवां परस एकदम अदीक हांव उर्बेन भरलोलों. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतावन देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दयाळेन म्हाका आपयलो. ताका जाय जालें तेन्ना आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान विदेशांक हांवें परगोट करचे खातीर ह्या आपल्या पुताची वळख देवानूच म्हाका उगडापी करून दिली. त्या वेळार कोणाचीच बूद हांवें मागूंक ना. न्हय म्हूण म्हजे आदीं धर्मदूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक हांव वचूंक ना. पूण अरेबियाच्या प्रांतांत गेलों आनी परत दामास्काक आयलों. हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रूची वळख करूंक जेरुसल्याक गेलों आनी ताचे सुरशें 15 दीस रावलों. दुसऱ्या खंयच्याच धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना. म्हाका मेळ्ळो फकत सोमयाचो भाव जाकोब. हांव तुमकां बरयतां तें फट न्हय म्हूण देवा हुजीर सांगतां. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलों. जुदेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच. जो मनीस आदीं आमकां दुमाळो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एका वेळार नास करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ परगोडटा. आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक मोहिमा दिताल्यो. Paul makes it clear the gospel is not a human invention. He didn't receive it from men, nor was he taught it by anyone. It came through a direct revelation of Jesus Christ. His past was filled with zeal for traditions, even persecuting the church. But God, in His grace, called him to preach Christ among the nations. This reminds us no one is beyond God's reach. Your past doesn't define your future. Grace does. Let us pray. Lord, thank you for your transforming grace. Just as you changed Paul's life, change ours to live for your glory. Help us never forget the gospel is your gift, not man's idea. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you,
प्लीज लायक शेअर अँड सबस्क्राईब. देव बरें करूं.